मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट घालपाकूच जाय. आयज हो आमचो फ्रेंडाचो चेडो आनी तोय म्हाजो सारको बरो फ्रेंड. टू व्हिलराचेर एक्सिडंट जालो ताका. लागींच हिंगासून घरा कडेन वयतना चडशे लोक हेल्मेट घालूंक सोदिना. म्हणजे बाजारान वयतना नुस्तें हाडूंक वयता म्हणटा, कोण म्हणटा आनीक कितें हाडूंक वयता, बाजार हाडूंक वयता, भाजी हाडूंक वयता, हेल्मेट घालिना. तेजी तकली वचोन उंटीचेर बसली. चड फासूय नासलो खंय तो मिडियम आनी आख्खें तेजें मेजर ऑपरेशन केल्लें आहा आनी तो सारको पॅरलायज जाल्लो आहा. सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर हेड. सो हेल्मेट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव कम हियर टू हेल्प हिम टुडे फॉर द बेड, फॉर हिज स्पेशल mattress, the pillows. This is a water bed which we have provided him. The whole thing costed around 32,800 rupees. So we have given him that funds on humanitarian ground. But my request to all the youth, boys as well as girls, who are even going to college, sometimes they want to be seen that I am riding a bike, but you wear a helmet. Everybody knows that you are riding a bike, boy or a girl. But if you don't wear your helmet, you can the result will be like this. Please, special request to all the youth of Goa, wear your helmet when you are riding a bike. Thank you. मुडाचे MLA सर मायकल यांनी आमकां आमच्या भुरग्याचे हेल्प केल्या आणि नेहमी सर्वांक हेल्प करता. एकाच आमचे एकाचेच ना, पुरे कलंगुटाचे जेणे जेणे हेल्प असता तांकां ते हेल्प करता आणि ते देव बरें करूं. सराक इतके आमी थँक्यू व्हेरी मच सराक.